बरोबर आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे जे रिप्रेझेंट करता आमच्या वाळपय मतदारसंघात आणि त्यांनी आज जे मेळवले गावातले लोक असले या सगळ्या जाणांक आपयल्ले आणि तांचे पुराय तांकां IIT कशा पद्दतीन आसतले हेजें प्रेझेंटेशन दिलें आणि ते जेन्ना तांकां आमी विचारलें की बाबा एक्झॅक्टली आमी 10 लाख स्क्वेअर मीटर जी जागा घेतल्या तितूंतली जी देवळाक तांकां जागा दिवपाक जाय ती 40,000 जागा आमी देवळाक सोडली आणि ताज्या उपरांत कदाचित म्हणजे सरकारी जागा थंय आसल्या कारणान कोण तरी काजी लायल्या आसतल्यो कोणी तरी आनी कितें लायल्या आसतल्यो तेन्ना आमी थंयसर कोणी काजी लायता आसतले किंवा आनी कितें करता आसतले आमी सरळूच तांकां सांगलें की तुमचे जे कोणाचे कितें कडेन व्हॅलीड डॉक्युमेंट आसात ओके 21 वर्सां काजी लायता 21 वर्सां लायता त्यांनी आपले डॉक्युमेंट सबमीट करचे सरकार ताजेर विचार करता आणि जर तांकां रिप्लेसमेंट फाल्यां सकाळी प्रूव केली कोणी तरी आपली बाबा 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा त्या 10 लाखान सुद्धा येता आसत जाल्यार कितें आसा जागा ताका डॉक्युमेंटाच्या प्रमाणे दिता तांच्यांनी म्हटलें की केन्ना तरी ओल्ड ऑर्डरी आसा आमच्या कडेन ओके आमी ऑर्डरी तुमी सांगले तांकां तुमी फाल्यां सबमीट करात ओके ऑर्डरी आमी जाता जाल्यार फास्ट ट्रॅक करून तुमकां रिप्लेसमेंट जागा जी आसा पळय न्हू ही रिप्लेसमेंट जागा आमची दिवपाची तयारी आसा हें बी तांकां जें आसा पळय हें सांगलां तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें त्यांच्यातल्या 4-5 जाणांनी विविध प्रश्न जे आसा पळय न्हू हे विविध प्रश्न आमच्या समोर मांडले हांवें तांकां सगळ्या प्रश्नाची उतरां ही व्यवस्थीत रित्या सगळ्या प्रश्नाची उतरां दिल्या सरकार खंयसरूच म्हणजे बाबा तुमची जमीन हडप करपाक आसा असो ना तांकां सांगलें की ताज्या रिप्लेसान म्हणजे जर फाल्यां सकाळी तांच्यांनी म्हटलें की म्हाजे डॉक्युमेंट म्हाजी जमीन थंयसर गेल्या इवन दो तांकां वेगळ्या पद्दतीन जर आमकां कॉम्पेन्सेट करचें पडलें म्हणजे फाल्यां सकाळी कशाय पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करचें पडूं म्हणजे कदाचित एखाद्याचो उदरनिर्वाहाचें साधन काजी वयल्यान जर वयता आसत जाल्यार ताका वेगळ्या पद्दतीन आमकां जर सरकार म्हणून ताका कॉम्पेन्सेट करचा पडलो जाल्यार सरकार कोणाचेरूच अन्याय करचो ना हांव आनी बी रिप्रेझेंटींग द हेल्थ मिनिस्टर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आमचें एकूच म्हणणें आशिल्लें की तुमी ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य करपाक जाय इतको म्हणजे इट इज अ नॅशनल प्रायड आशिल्लो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी तो बी सरकारी जागेर तुमी सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करपाक जाय होय विषय आमी तांच्या समोर मांडला आणि तांकां ऑप्शन्स ओपन दवरल्या सगळी ऑप्शन्स ओपन दवरल्या की तांच्यांनी तांच्या म्हणण्यातले की आमचे इतर जमनी आसा की आमचें घर आसा कदाचित तांकां सांगलां की विदीन 1 इयर बाकीचे इश्यूज सुद्दां ते तुमच्या जमनी मेळवले गांवांतल्या रिलेटेडचे विशय जे आहा ते सोडोवपाची सरकाराची तयारी आसा तशें सहकार्य आसा त्याय लोकांनी सहकार्य करचें कारण इतको व्हडलो प्रायड प्रोजेक्ट कारण तांकां ताचो इम्पॉर्टन्स आतां कळना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत ताचो इम्पॉर्टन्स तांच्या लक्षांत येतलो म्हाका दिसता म्हणजे बरेचशे जाण राजकीय पक्ष हे तांकां फिजोवपाचो प्रयत्न करता पण तांच्यांनी ओपन स्टँड घेवचो म्हणजे IIT जाय काय नाका ती थंय वचून एक उलोवचें आनी हांगा दुसरें उलोवचें थंय तांचो कोण तरी मंडळ तो तिसरो थंयसर निवेदनां दिता आनी हांगा त्या पक्षांनी क्लियर स्टँड घेवचो जर तांच्यांनी सांगचें राष्ट्रीय पक्ष आसत जाल्यार तांच्यांनी सांगचें नाका जाल्यार नाका म्हणून सांगचें तांच्यांनी थंयसर दोशी रावणेपणाचें राजकारण IITच्या बाबतीत करचें न्ही म्हाका दिसता खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो आनी कोणी आसत दोशी रावणेचें राजकारण करचें न्ही आमकां स्टेटी खातीर प्रायड प्रोजेक्ट आसा आनी तो जावचो आणि हे जाल्या उपरांत म्हाका दिसता प्रेझेंटेशन IITचें प्रेझेंटेशन वयर आसा तुमी अजून पळोवंक ना आसतलें एक्झॅक्टली IIT गोंयांत येतली आनी गोंयल्यान खंयची तुमच्या खातीर प्रेझेंटेशन हांवें ओपन दवरलां तुमी मुद्दामून प्रेझेंटेशन पळयात तुमच्या लक्षांत येतलें ते सगळे पिक्चर्सूय तुमकां मेळटले ताची तुमी प्रेझेंटेशन पळोवचें अशी माझी रिक्वेस्ट आसा 10 जाणांची फक्त जागा आशिल्ली तांच्यांनी हात वयर केला त्या प्रमाणे ताच्या वयर लोकांची जागा नासली तो तांचो एक लिडर शुभम शिवलकर तो GDPचो विशय आनी हे ते मांडटालो हांवें ताका सांगलें आमी 13 जाणांचो न्ही गांवांतल्या 100% लोकांच्या विकासाचो विचार करता ऑप्शन आमी 13 म्हणजे आमी त्या 13 जाणांक खंय भायर उडयना आमी त्या 13 जाणांक ओके तांचो कितें ना कितें तरी सपोज थंयसर चुकून काजी आसतूय कितें आमी ना म्हणूंक ना परत सांगता आसातूय बी पण त्यांचोय विचार कितें करपाक जाय जाल्यार सरकार करता ऑप्शन इज ओपन ते आमकां पुराय गोंयचो विकास आनी IIT गोंयांत कित्याक जाय ती तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा हांवें सांगपाची गरज ऑप्शन कित्याक पळयता सीएम तुमी ऑप्शन तांकां सांगचें म्हणल्यार की वॉट आर द ऑप्शन्स यू आर लुकिंग एट तांकां सांगलां तेंच्यांनी कितें तरी ऑर्डरी आहा म्हणटा त्यो जर ऑर्डरी दिल्यो आनी त्यो ऑर्डर जर फाल्यां सांगता तेजी 5,000 लँड आहा आमी रिप्लेसमेंट 5,000 लँड तेच्या नांवार करता सांगलां आमी तांकां कितें तें आमी सांगलां IIT थंयसर जातली गव्हर्नमेंट रिकॉर्डार ती रेव्हेन्यू लँड जाता न्हू गव्हर्नमेंट रिकॉर्डाचेर न्ही तेजे पुराय सगळे डॉक्युमेंट ही गव्हर्नमेंट लँड आसा ओके आनी तुमी ते भायली ते सांगतात 72 सर्वे जाला ओके 72 पयलीं जर आमी लायताले किंवा 72 जर आमी लायताले जाल्यार येवंक जाय आसले आयज पर्यंत गोंयांत 72 सर्वे जाल्या उपरांत खंयसरूच एक तर ती गव्हर्नमेंट लँड जरी असली जाल्यार ते बाबा तो कसयता म्हणून तेजें नांव येयलें तो एन्क्रोचर म्हणून नांव येयलें कितें तरी नांव येयलें बट ह्या खंयसरूच तेजेर नांव ना तेन्ना सर्वे जेन्ना जाल्ली तेन्ना टायम फ्रेम आशिल्लो ऑब्जेक्शन फायल करपाक आनी आपलें नांव करून घेवपाक आमची बी जमनी जेन्ना आमी सर्वे केल्ल्यो इन दोज डेज वेन आय वॉज जस्ट बॉर्न
आनी तेजे पयलीं बी तेन्ना ते गिव अ टायम लायन ते टायम लायनान ऑब्जेक्शन खंयच रेकॉर्ड जाता आनी तुमी जे सांगला तांकां की दॅट यू आर रेडी टू रिप्लेस जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच मुख्यमंत्री ताबडतोब आमी विदीन अ स्पेसिफीक पिरियड नांवां तुमच्या नांवार घालून दितले म्हणून तुमी सांगल्या म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री तुमच्या गायडन्सा सकयल डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गायडन्सा सकयल आमी हे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स म्हणून हांवें मुख्यमंत्री पूर्णपणे सहकार्य केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आयज मुख्यमंत्रीन जें सांगलां लोकांक की अन्याय कोणाचेरूच जावचो ना आनी म्हाका दिसता अशे एक कमी अशे मुख्यमंत्री गावता जे डायरेक्टली पब्लीक डोमेनान जे रेकॉर्डिंग जाल्ले आसा जे वील बी अवेलेबल फॉर एनी पब्लीक युजेज आय थिंक माय टोटल सपोर्ट इज टू तुम्ही 4 जाणांची कमिटी म्हटलं ती जमीन आणि त्याच्या भायली जमीन म्हणजे कसली ती त्यांच्या गावात काही इश्यू असतात कोणाचे घर असते गव्हर्नमेंटच्या लँडात त्या इश्यू करतात त्यांना ओके Say most of this land is on तुम्ही the म्हाका दिसता तुम्ही last. Most of this land is on plateau area. Most of the land is on plateau area. तुम्ही म्हटला पळय plateau म्हणून. 60 to 70% ॲज पर सर्वे प्रेझेंटेशन पळयता मरे प्रोजेक्ट आहा कितें कल्टिवेशन आहा प्रोजेक्ट सारको आहा एक थोडीशी लँडान कितें काजी बीन येता आसतलो अशें म्हणटा बट प्लॅटो लँड इज मॅक्झिमम प्लॅटो Okay. प्लॅटो पळोवन घ्या मरे तुम्ही जेन्ना पिक्चर पळयतले पळय न्ही गुगल पिक्चर पळयतले त्या टायम तुमच्या लक्षात येतलें